गोयच्या एग्रीकल्चर पॉलिसींक विजनच ना, गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान आरोप केला। जे तरेन सरकारांतल्या मंत्र्यांनी विजन दवरला ते पळयत जाल्यार रुरो अर्बन एग्रीकल्चर स्टेट ह्या फुडें पॉवर इंटेन्सिव्ह रिक्वायरमेंट स्टेट जावन उरतली। विजय म्हणटा, मजगती ओंदू भात पीक 25 ते 30% उणें जाला। बळीराजांक बळिश्ट करपाचे बाबतींत सरकारी पावंड्यार उदासनीयताय पळोवपाक मेळटा। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। त्या पावसाचो निर्गमनाचो काळ सुरू जाल्ल्यान गोंयभर जे शेतकार आसा तांच्यांनी आतां झपाट्यान शेत कापणी सुरू केल्या। कांय कडेन आतां शारांनी बरीचशी आमकां कापणीची मशिनां शेतांक दिश्टी पडटा, जाल्यार गांवांनी ही जी मशिनां आसा ती दिश्टी पडना। कांय कडेन पावर टिलर जाल्यार कांय कडेन आजुनूय मळणेचे प्रकार सुरू आसात। पूण काणकोण, सांग्या आनी केपें ह्या 3 भागांत जर पळयलें जाल्यार ह्या भागांत कापणी बरोबर आतां मळणी लोकांनी सुरू केल्या। आनीक दर वर्साच्या पिका परस यंदाचें पीक खंय सुमार 25 ते 30% कमी जाला। कारण खंय पावस मेळत थंय पडटालो आनी मेळत तेन्ना पडटालो, ताका लागून ह्या हवामानाचो परिणाम हो भाताच्या पिकाचेर जाल्ल्यान ह्या वर्साक बऱ्याचशा प्रमाणान शेतकाराचेर एक उपासमारीची पाळी येवपाची शक्यताय आसा। ह्या संबंदीत विशयाचेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान गंभीर्यान विचार करून ह्या परिस्थितीच्या बाबतीन सामकें स्पेशल तांच्यांनी सबसिडी दिवं येता अशे पद्दतीचे आतां उलोवणी शेतकार करपाक लागल्यात। घेवपाक बीन बरें। कसले बरें? तांबडे 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 ज्योतीचे। ज्योतीचे। तुमी रोयता कसले म्हणले? आमी जया। जया कित्याक रोयता? मातशें चड विकता। जयाचें मातशें चड विकता। ऊब वयता पळय कितले काय पळय शेताची। नुवां जाय 2,000 नुवां जाय मशिनाची। हें खूब गेली, ऊब खूब गेली, ऊस खूब गेली। कित्याक? पावस पसवता तेन्ना पावस ना जालो। भात पळय पसवता तेन्ना पावस ना जालो न्हू, तेन्ना तें फाटीं उरलें पसोवपाक। आनी मागीर पसोवन मागीर पावस येयलो, तेणी शेतां आड पडलीं। हय, मातशें जमनी लागलें सगलें। हय, जालें पूण जालें, जावपा जालें। पूण वर्साच्या कितले पोटल्यो कमी जाल्यो? वर्साचेर जालें रे कमी। हय, कमी जालें, 500 पोटल्यो कमी जाल्यो। आगाळी फातोड्ड्या कापणेक सुरवात जाल्या। गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान कापणेक हजेरी लायली। सरकार शेतां आनी शेतकारांची कितली काळजी घेता ताचेर विजय उलयलो। विधानसभेंतय कॉन्ट्रॅक्ट आनी कम्युनिटी फार्मिंगाचो विशय ताणें काडिल्लो। ताचें म्हणणें सरकार अजिबात गंभीर ना। एग्रीकल्चर फॅसिलिटेट करपाक तितलो सिरियस ना। हें कशें कळटा तुमकां? एसेंब्लीन जे दिसा हांवें काडिल्लें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आनी कम्युनिटी फार्मींग जावपाक जाय, तेन्ना आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टरान कितें सांगलें, टॅनन्सीचेर उलोवपाक लागलो। टॅनन्सी आनी हें तशें लिंक कांय ना। आनी आतां काल सुदीन ढवळीकरान एनावन्समेंट केला की पडंग शेतांनी आपूण कितें तें सोलर पॅनल घालपाक दितलो। हाजो अर्थ कितें? सुदीन ढवळीकर मानता की पडंग शेतां आहा ती आनी रोवचे ना म्हणून कोण, हय मरे? लेट अस पॉयंट आउट समथींग वीच इज अ कन्क्लुजन। ताजो आमी तर्क कितें काडप? मंत्री म्हणटा की पडंग शेतांनी आपूण सोलर फार्म करून दिता। दॅट मिन्स शेतांनी शेती करची ना, शेतांनी आतां पावर प्रोड्यूस करतले, कळ्ळें तुका न्ही? सो गोवा इज स्लोली बींग कन्वर्टेड फ्रॉम एन रुरो अर्बन एग्रीकल्चरल स्टेट टू अ पावर इंटेन्सिव्ह रिक्वायरमेंट स्टेट। आतां नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी फुडें व्हरचीच, सरकाराचें हें जें आसा विचार आहा तो वायट ना, पूण जाता तितलीं शेतां वीच इज ऑलमोस्ट अरावंड 18,000 हेक्टर गोंयांत, हीं शेतां पडंग आहा ती कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडूंक जाय। आनी हें हाडपा खातीर सरकार कितें करता हें जर आमी विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता उत्तर सरकारा कडेन ना। सरकारान हात वयर केल्ले आहा
एग्रीकल्चर पॉलिसी इज जस्ट अ पॅकेजींग ऑफ ऑल स्किम्स ब्रॉट टुगेदर एंड सेड इट्स अ पॉलिसी. ताका विजनूच ना. विजन कशें आसपाक जाय तें हांवें एग्रीकल्चर पॉलिसीचे म्हज्या ऑब्जेक्शनान घाल्लेलें आहा आनी आतां म्हाका तेणी ते कमिटीचेरूय घाला. विजन कशें आसपाक जाय की 25 वर्सां फुडें तूं एग्रीकल्चरान कितें करतलो आनी तें जर करपाक तुज्या मनान आसा जाल्यार तूं कितें स्किमी हाडटलो ह्यो आमचे प्लॅन आसूंक जाय. आतां ज्यो स्किमी एप्लिकेबल आहा त्यो सगळ्यो एक पॅकेज करप आनी ती पॉलिसी म्हणप. दॅट्स नॉट पॉलिसी. पॉलिसी इज विजन. पॉलिसी इज फार सायटेडनेस. पॉलिसी इज नॉट बींग क्लरिकल और ब्युरोक्रेटिक. आज आमचे हें आहा दीस इज पॉलिसी. दॅट्स नॉट पॉलिसी. दॅट्स अ क्लर्क्स स्टेटमेंट टू समबडी लायक द मिडिया. एक क्लर्काक विचारलें कितें आहा स्किमी. ह्यो आमच्यो गव्हर्मेंट स्किमी आहा. तें करपाक पॉलिसी म्हणनात. पॉलिसी म्हणटा ताका दूरदृश्टी आसपाक जाय की आज एग्रीकल्चर आमकां जाय. आमकां अर्बनायझेशन जाता आनी एग्रीकल्चर हाजे भितर बॅलन्स आमकां मेळूंक जाय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, संदीप तुयेकार आनी निखिल जल्मी.